आम्ही भजनां केलीं, आंदोलनां केलीं, भरपूर निवेदनां दिलीं, पूण MVR कंपनीचो हो कंत्राटदार जो आसा तेची इतली दादागिरी की आमदारांकच न्हय मुख्यमंत्र्याक सुद्दां किंमत दिना. पेडणेच्यान गेल्ले NH-66चे आदीं सर्वीस रोड करपाक जाय आसले आनी उपरांत हायवेचें काम, पूण ह्या कंत्राटदारान उरफाटें केलां. सगळे सर्वीस रोडच गायब केल्यात आनी आसात तेंची अवतिकाय सोंसपाची ना. पेडणेकारांनी वेंचणुके आदीं मांद्रेचे आनी पेडणेच्या आमदारांक गाराणें घातलेले सर्वीस रोडांचो प्रश्न जाग्यार घालचो म्हणून. ह्या दोनूय आमदारांनी फकत पेडणेकारांक रस्त्यार देवात असो उलो मारचो, मागीर खंयचें सरकार आनी खंयचो कॉन्ट्रॅक्टर तो पळोवया. तेंच्यांनी आमदारांक आवाहन केलां. रस्त्यार देंवले बगर आतां आनीक पर्याय ना अशें लोकांकय दिसपाक लागलां. आमदारांक जमना जाल्यार तेंच्यांनी साटली पोटली गुठलावची ही पेडणेकारांची शिटकावणी. आयकात. एक्चुअली NH-66 जेन्ना रस्तो हायवे स्टार्ट काम जालें तर तांचे सरकारचे पयलेच हे विशय आसलो की पयलीं लोकांक सर्वीस रोड दिवप आनी मागीर हायवे काम करप. पण ह्या कॉन्ट्रॅक्टरान परते गेले, पयलीं हायवे केलो आनी सर्वीस रस्तेच गायब केले. आमी ह्या खातीर भजनां केलीं, आंदोलनां केलीं, भरपूर निवेदनां दिलीं. पण जे हे MVR कंपनीचो जो कॉन्ट्रॅक्टर आसा तेजी इतकी दादागिरी ह्या इंजिनियरांची आसा, ते आमदारांक न्हू गोंयच्या मुख्यमंत्र्याक सुद्दां किंमत दिना. पण हांव एक आमच्या पेडण्यांतल्या दोनूय आमदारांक एक उलो मारता, जो G. दारोलकार मांद्र्यान आसा आनी प्रवीण आर्लेकर पेडण्यान आसा. हांच्यांनी इलेक्शनाक प्रॉमीस केल्ले आनी हे दोगूय आमदार नवीन आसा. आयज पेडणेकारांक सर्वीस रस्ते जाय, पण तेणे पेडणेकारांक उलो मारचो आनी हजारांनी लोक ह्या रस्त्यार उबे करचे. कोण कॉन्ट्रॅक्टर आनी खंयची सरकार ती मागीर पळोवया. पेडणेकारांक उलो मारपाचो आनी हो रस्तो ब्लॉक करपाचो आनी सगळे हे जे सर्वीस रस्ते आसा ते विदीन 15 दिसां भितर रेडी करपाचे. नाजाल्यार ह्या आमदारांनी आपले गाठले फटले बांदून रेडी रावपाचे. गोवा 365 गोंयच्या रस्त्यांचो प्रश्न लावन धरला. मागीर जावं ते मुख्यमंत्र्याचे घोशणे प्रमाण खड्डे मुक्त जावंक नासलेले रस्ते, गोरवांनी अतिक्रमण केल्ले रस्ते वा हायवेक लागून गायब जाल्ले सर्वीस रोड. पेडणेच्या पेट्रोल पंपा कडली तशेंच पेडणे हायवेक जोडिल्ल्या मालपे सारकिल्ल्या कांय जोड रस्त्यांची अवतिकाय पळयात. खंय कशें वचप तेंच कळना. दिसाचे कोणाक तरी विचारपाक तरी मेळटा. रातच्या वेळार लोकांक आत्मनिर्भर जावचें पडटा. रस्ते खडबडीत आसलेल्यान स्वयंपूर्ण रितीन स्वताक सांबाळून फुडें वचचें पडटा. पत्रदेवी टू कोलवाळे जे आमचे हायवे जाल्लेले आसा तेतून फक्त भायल्यो गाडयो जशे की BMW, मर्सिडीज, ऑडी ह्यो बऱ्यो गाडयो ह्योच चलोवंक शकता. बाकीच्यो गरिबांच्यो ज्यो गाडयो आसा न्हू ते तुमकां खबर आसा हे MVRान कशे रोड केल्लेले आसा ते. आनी सर्वीस रोड हो आमकां बारीक मनशाक लागता, आमकां हायवे लागना. आनी होच सर्वीस रोड बेगींतले बेगीन करचो ही म्हाजी आयज आमच्या स्थानीक आमदार आसा तेणी तेका म्हाका एक रिक्वेस्ट आसा. दुसरी गजाल म्हाका सांगपाची, हे जे सर्वीस रोड आसात आयज अशें पळयतलो जाल्यार आयज खड्डे आसा भितर. आमकां आयज CMान सांगलेले की एकूय खड्डो दवरचो ना, पूण ते आयज खड्डे हांगासर दिसलेले आसा. लोक हांगासर एक्सिडंट जाता, डेथ एंड लायफाचो प्रश्न आसा. हो आतां सर्वीस रोडाची पळय अवतिकाय. आतां म्हाज्या फाटल्यान गाडयो कशे येता आनी कशे वयता ते पळया. हे कंपनीन म्हाका दिसता लक्षच दिवंक ना खंय की हे रस्ते कशे करपाचे, नाजाल्यार हे रस्ते बाबा कशे आसा, लोक कशे येता कशे वयता, सायनबोर्ड ना, कशें कळटलें लोकांक. एकूय हांगा सायनबोर्ड फाटल्यान दिसना पळया. कशे तरी लोक येता, कशे तरी वयता, मागीर परतून येता, परत घुस्पता, चालूच आसा. हे पेडणे हे ऑलमोस्ट म्हाका दिसता सगळ्या पेडण्याच्या सगळ्या रस्त्याक अशेंच सर्वीस रोड म्हणटा तो सारको नाच. आनी सर्वीस रोड हे अशेंच केल्लेले आसा, सगळे अर्दवट स्थितीन केल्लेले आसा. आनी हांगा आतां सद्या काम सुद्दां चालू ना, तशेंच उडोवन गेल्लेले आसा. आतां हे केन्ना स्टार्ट जातलें काम तेंचें आनी हे केन्ना कंप्लीट जातलें आनी कोणाक कशें कळटलें तें कांयच कळना. पेडण्याच्यान गोवा 365 खातीर संदीप कामोलकर.